पणजेच्या बस स्थानकातल्या सुपरमार्केट आणि आरटीओ ऑफिसाक उजो लागून करोडो रुपयांचे लुकसाण झाले। ही घडणूक सोमारा सकाळी सुमार 5:30 वरांचेर घडली। उपरांत फायर ब्रिगेडीच्या आधारान उज्याचेर नियंत्रण हाडले। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी घडणूक स्थळाची भेट घेतली। Today morning at 5 a.m. one of our colleague received call saying that the supermarket in the complex is caught fire. Some of my colleagues rushed on the bus stand and I followed them later. But the fire brigade services were on time and averted a major tragedy. The supermarket and on the first floor above that is the RTO office. They are badly damaged and loss is caused to the member of our association who runs the supermarket. There is around 80 lakhs to 1 crore. The cause of the fire has been assumed, so far it has been assumed as short circuit. And some 10 days back, the corporation, the management had collected a copy of the electricity bills from the shopkeepers. And it looks like the management has been putting the efforts to have new wiring, electrical connect lines here. And we are obliged to give our bills today. We also have a doubt. We also have a doubt of a foul play because the last bus from the Kadamba bus stand leaves at 10:30. And there are chances of foul play because after 10:30 there should be nobody here at the bus stand, but you can see a lot of unwanted elements at the bus stand. So it's our appeal to the Goa police to monitor the bus stand after 10:30 because besides the shopkeepers and the mechanics who works in the Kadamba garage here, they have nothing to do over here at the bus stand, but you can see them loitering around. So this is the possibility of a foul play. म्हाका दिसना अशें ह्युमन एरर कारण सकयल्या हाका उजो लागून तो वयर बसला सो ह्युमन एरर म्हाका दिसना कारण ही बिल्डिंगूय खूब जुनी आसा आनी खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जावन ह्यो गोश्टी घडूं शकता एट दीस स्टेज हांव कांयच स्टेटमेंट करना। सर हातूंत प्रिव्हेंटीव मेजर्स अशें कांयच नासले फायर ब्रिगेडीचे हांगा फायर जुनी बिल्डींग आशिल्ले कारणान प्रिव्हेंटीव मेजर घेवपा खातीरूच आमी नवी बिल्डींग बांदपाची घेतल्या। ऑलरेडी कन्वेनन्सी सर्वीस कंप्लीट आसा, ड्रॉविंग्स कंप्लीट आसा, जी इलेक्शनां आयली त्या खातीर ती डिले जायत आसा हें सगळ्यांक खबर आसा। तो विशय हांव फुडें व्हरना। आमकां आतां आमचे डॉक्युमेंट सगळे सारके करपाक जाय, परत सर्वीस इमिजिएट लोकांक उपलब्ध करूंक जाय आनी ती बेगिनात बेगीन आमी सर्वीस कशी करतली हें आमी आतां पळयतले। अप्रॉक्सिमेट कितले दीस जातले सर सादारण आमचो प्रोसेस कंप्लीट जावपाक 10 दीस लागतले। 10 दिसांत आमी दुसरे कडेन सर्वीस चालू करतले। आमचें हेड ऑफीस आसा आनीकय काही आस्थापनां आमचे कडेन आसा, त्या आस्थापनांत इमिजिएट आमी सोय दिवपाक चालू करतले। इतके वर्सां बिल्डिंगांतली हांगा फायर प्रिव्हेंशन बिल्डिंगेक आमी सगळे ह्या बिल्डिंगेचे ऑडिट केल्लें आसा। बिल्डिंगेक कांय जावं नाशिल्लें। वयलो फ्लोर जो आशिल्लो तो फ्लोर गळटालो आनी तो गळटा म्हणून लोकांची आनी जे पॅसेंजर येता तांची कंप्लेन आशिल्ली। त्या प्रमाणे थ्रू PWD जवळ जवळ 35 लाखाचें काम काडून वयले सगळो फ्लोर आमी झापून घेतल्या नंतर ह्या बिल्डिंगेक जी गळटी आशिल्ली ती बंद जाली आनी त्या नंतर ऑफिसां सगळीं कंप्युटरायज केली आनी काम चालू केलें। आमचेंय केलें चालू आनी कदंबा कॉर्पोरेशनाचे जे काही ऑफिसां हांगा आसा तांचेंय काम बरे तरेन चालू आशिल्लें। हांगा फायर प्रिव्हेंशन सिस्टम नासले त्या बिल्डिंगेक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे आमच्या हातूंत फायर एक्सटिंग्विशर उजोच जर येदो व्हडलो जालो जाल्यार कागदां आसा, प्लायवूड आसा, लाकूड आसा। हाका जेन्ना तें लाकूड प्लायवूड जुनें जाता, कागदां जुनी जाता तेन्ना फायर मोठ्या प्रमाणांत पेट घेता आनी अशें नुकसान म्हणून पडयता।